नमस्कार सगळ्यांक, हांव विनोद नाईक, शेफ डॉन किचनान तुमचे स्वागत असा. तर आयचे रेसिपीन आमी करया गरम मसालो कशे करपाचे ते पळोवया. सगळे मसाल्याचे टायमिंग वेगवेगळे असता, त्या हिसपान आमी करया. मोठी वेलची, हिरवी वेलची 15 ग्राम, तिकी 15 ग्राम. तिकी चड स्ट्रॉंग असता म्हणून हांव धाडून घेता, नाजाल्यार मिक्सरीचे ब्लेड पिड्यातले. लवंग 15 ग्राम, चक्री फूल 3 ग्राम असा, मिरी 15 ग्राम, जायफळ आमी हे भाशेन कुटून घेवया, चड दाट असता ते आनी सारखे रोस्ट जावपा ना. मेज, मेथी 15 ग्राम, हळद 15 ग्राम कुटून घेवया. हे एक लोट झाले. आता दुसरे लोटान बडीशोप, जिरे आणि हे शाही जिरा 3 ग्राम शाही जिरा आणि 15 ग्राम बडीशोप आणि जिरे. हे तिसरे लोट तीळ 10 ग्राम असा, खसखस 15 ग्राम, पत्री 15 ग्राम असा, दगड फूल 7 ग्राम असा, हे सुके कोथमीर 100 ग्राम, हलके रोस्ट करून घेवपाचे आमकां. पंडी चिल्ली म्हणटा एका 200 ग्राम घेतला हांवें. तांबडी मिरसांग घेतल्यारूय जाता आणि 100 ग्राम कश्मीरी मिरसांग. बेश्टे हलके कडक करपाचे मिरसांग, कलर येवपा जायना. आता सगळे मसालो घालया आमी आणि एका पावडर करून घेवया. सारखे 5 मिनटां लागले पावडर जावपाक. हे आमचे गरम मसालो जाले तयार. चड वेळ उक्ते दवरनाकात, तेजो फ्लेवर उडोवन वयता. मसालो तयार जाता, धाकणे लाया. मेळ्या दुसरे व्हिडिओन आनी कितें तरी करया न्ही. देव बरें करूं.